27th I went to Verna police station in the evening. सगळ्यांक खबर आसा सांकवाल प्रोटेस्ट आशिल्लो. सांकवाल अगेन्स्ट मेगा प्रोजेक्ट्स भुतानी इन्फ्रा हांचे अगेन्स्ट आमी एक प्रोटेस्ट दवरिल्लो आनी आमी सगळे इन सपोर्ट ऑफ द हंगर स्ट्रायक ऑफ हर हजबंड प्रेमानंद नायक, हू इज द एक्स सरपंच of the village panchayat Sankwal, who was on the 7th day of indefinite hunger strike. So after the meeting, I was forced to go to the police station and give a complaint on these three men who are supposed to be the ex-sarpanchas of Sankwal and one gentleman. पहिलो म्हणटा तो नारायण नायक म्हणटा तो एक्यूज, दुसरा म्हणटा तो रॉक वालीस तोही सरपंच पळय, आणि तिसरो म्हणटा तो सुनील गावस. हे पळय तेंचेर हे पळय नारायण नायक, रॉक वालीस आणि सुनील गावस. म्हजें नांव एडवोकेट प्रतिभा कुतिनो अलॉंग विथ अनादर अराउंड 30 हे पळय कंप्लेन दिल्या विथ नेम्स अँड सिग्नेचर्स. This copy was given to the PSI, the lady PSI officer, that is Karishma Prabhu from Verna police station last night around 7:30 So this is the complaint. आणि कंप्लेन माझी रेजिस्टर केली. तिका हांवें इतलें सांगलें काल सकाळी तुमी पळयलां, काल सांजचें मिटींग आसा म्हणल्यार कोणे तरी प्लेट व्हेरी डर्टी आणि त्या तीग जाणांनी प्रेस घेतली. बरें तोंड घेवन प्रेस घेतली, तेणी बरें एक्सायटमेंटान प्रेस घेतली. चड ब्रीफ केस चड घडिल्ले दिसता. आणि तिचो बाबा गो जो हंगर स्ट्रायकर आसा ताजें नांव मलायन करपाक, ताजी इमेज टार्निश करपा खातीर एक व्हिडिओ आउट केलो की सकयल बेजमेंटात एक बाथरूम आसा, थिंगा खंय तो खंय रातच्या अंडा कितें रोल खाता आनी कितें ड्रिंक मारता म्हणून. सो आय डोंट नो खंयचे सायंटिस्ट हे, तांकां कशें कळलें ते खरें कसलें ड्रिंक सोरो कितें आसा कितें ना. इट कॅन बी एनीथींग बट फायन. लिसन नाव पटियो नाव ते केले बरें आसा. दे वॉन्टेड टू सपोर्ट इट, दे वॉन्टेड टू डिमोरलायज द मुवमेंट अगेन्स्ट भुतानी. अँड दीस क्लियरली शोज तुमी खरें आशिल्ले मरे कापस्ताचे जाल्यार यू ऑल वूड हॅव बीन पार्ट ऑफ द एज्युकेशन. तुमी ताका येवन सदां मेळटा आशिल्ले आमचे भशेन. प्रत्येक सगळे स्कुलाचे भुरगीं येतालीं, सेंट ट्रिजाची भुरगीं येवन गेल्यात, लोक येल्या इवन फ्रॉम पेडणे टू सांगे टू काणकोण ताका सांगुती दिवपाक. पूण मरे तुमी तुमचे आनी कितें भलतेंच चलतालें. आनी विकेड हार्ट नेवर प्रॉस्पर्स. विकेड हार्ट नेवर प्रॉस्पर्स. एस्टरडे आय टोल्ड PSI Karishma, I am come to file a complaint. मला कितें जालां प्रतिमा सांग. आमले एक व्हिडिओ आउट जाला मॅडम, ते पळयला PSI सांगलें म्हाका येस प्रतिमा पळयला. प्रेमानंद बापडो म्हणल्यार उपाशीन तो बसला, तो बाबडो उपाशान बसला आनी तागे म्हणलें अशें आउट केला. डेट दाखयत म्हणल्यार जुलय कितें ऑगस्टाची. ते आमकां ऑथेंटिसिटी वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट डेट, बट वी आर बॉदर्ड अबाउट द आब्रू. आमची आब्रू, आमची मॉडेस्टी जी आसा, आमची प्रायवसी जी आसा ताका लागून. ते म्हणलें वॉट आमलें सी मॅडम ऑन द 6th डे आय सेट विथ प्रेमानंद नायका बरोबर हांवें एक दिसाचो हंगर स्ट्रायक केलो. हांव सदांच म्हणलां आनी आयजूय म्हणटा म्हाका दिसलें की देर इज नो बेटर वे ऑफ सपोर्टींग प्रेमानंद हंगर स्ट्रायक देन जॉयनिंग इन द फास्ट. यू शूड ऑल्सो फील द पेन, यू शूड ऑल्सो फास्ट, यू शूड फील. आनी भाभी कितें धाक सकाळी येयले ते रातचे 10 साकून हांव थंय आसा 3 ते 4 लिटर उदक पिल्लें हांव. एंड आय हॅड टू गो टू द वॉशरूम. हांव परतून वॉशरूम सोंपतालें. अर्द वरान म्हाका वॉशरूम. म्हजे बरा एक पाटी नोरा आयला, एक पाटी ते सुकोरीन येयला, एक पाटी शकुंतला आयला, आनी पळय मेन म्हणटा ती प्रेमानंदाची बायल देखून म्हजी राती हांवें देखून आयल्या. अरे आनी मागीर आमकां कळटा की ते व्हिडिओ घातिलो म्हणून. व्हिडिओ घालतले जाल्यार म्हजे भाशेन मॅडमी बाथरुमाक गेल्या, नोरा बाय आमचे एक सरपंच आसा पळय वेलसावचे तशेंच तेंय टॉयलेटीक गेला, शकुंतला गेला, सुकोरीन गेला. आनी तशें पळोवपाक गेल्यार 30 बायल्यो न्ही, जायती जाण यूथ दिवून गेल्या. स्कुलाची भुरगीं बायली न्ही 2 जाण गेल्या. बट आय डोंट वॉन्ट टू पूट स्कुलाच्या भुरग्यांची घातली जाल्यार हो रॉक हो नारायण आनी हो सुनील न्ही कसको एकटा भितर पडटा. पूण आमकां न्ही भुरग्यांक यूज करपा नाका म्हणून हांवें म्हणलें कापस्ताद म्हणलें दाखया म्हणलें हांकां. आनी हांव पुलीस स्टेशनाक गेलें आनी मॅडमीक सांगलें मॅडम वी हॅव यूज द वॉशरूम एंड सी सम लेडीज हॅव गॉन आपले कोण युरिनेट करपाक गेला, कोण आनी कितें करपाक गेला, कोण बायलांक ट्रबल आशिल्लो, मंथली मेन्सीस जाता, बायलांचो त्रास तो. सी वाय आर टॉयलेट्स बीन डन फॉर द सेफ्टी एंड सेक्युरिटी ऑफ अ वुमन. नो वाय देर आर सुलभ टॉयलेट्स डन एवरीवेअर इन इच एंड एवरी मार्केट प्लेस, एवरीवेअर ऑन द बीचीज एंड ऑल. सेफ्टी नो तुम्ही केन्ना पळयला. आनी वॉट यू एक्सपेक्ट बायलो कितें बायलांक तूं उठतल्यो ना न्ही. सो आमी घरांत देखून जेन्ना वॉशरूमाक वता तेन्ना आमी खिडी लायता, जावं तो गो वा जावं ती भुरगीं आमी खिडी लावन आमची प्रायवसी मेंटेन करता. आनी आमची प्रायवसी खंय तरी हेणी छेड केलो आमची प्रायवसी बरोबर. आतां आमकां खबर ना आमचे व्हिडिओ काडले आसतले, ते समज रिकॉर्डिंग केलें जाल्यार आमची सगळ्यांची रिकॉर्डिंग केलां. आनी इट इज एन ऑफेन्स, इट इज एन क्रिमिनल ऑफेन्स, इट्स अ क्रायम. ट्रस्ट प्रायवसी काबार केली आमची. आनी आय डोंट नो नाव हेणी तोंड घेवन सांगलां हेणी आतां केलां बरें आसा. पूण आतां कोण कोणा BJP खंयच्या मंत्र्या कडेन आनी खंयच्या पंचा कडेन आमचे व्हिडिओ वतले ते आमकां खबर ना, आमकां वायट दिसता. सो आय सेड नो वी हॅव दॅट आमची इमेज आमचे मर्यादा आमी सांबाळपा जाय. खंय तरी आमकां रायट आमगेलो मेळपा जाय. ते फाल्यां दीस व्हिडिओज कॅन बी मिसयूज. यू ऑल कॅन सी देर आर सो मेनी केसीस इन गोवा वेर वी से फायन दिस लेडी वॉज बीन कॉट विथ दिस मिनिस्टर, दिस MLA और इन हीज फार्म हाऊस और इन हीज फ्लॅट और इन हीज हाऊस. इट इज नॉट अ लेडीज फॉल्ट. आय एम टेलिंग यू. अशे हे व्हिडिओ करतात
ते व्हिडिओ करून ते दाखयतात आनी मागीर ते ब्लॅकमेल करतात आनी ब्लॅकमेल केल्यार एक बायल न्ही विक्टीम जाता. कितली तरी बायल्यो आनी चलयो विक्टीम जाल्ली आसा. ते बायल्यो आनी चलयो वायट आसना पूण ते आपले आबरू सांबाळपाक फॅमिली मध्ये सोशल स्टिग्मा सांबाळपा लागून ते बलिका बकरा जातात. तर हाजेर म्हणल्यार खंय तरी स्टॉप जावपा जाय. सो हांवें काल केस घातली. PSI करिपाक सांगलें सी तूं केस समज जायना करना तेन्ना म्हाका आय वूड बी फोर्स टू गो टू CM's वायफ नॉट CM मे बी होम मिनिस्टर. बिकॉज CM मातसो न्ही FIR घालपाक मातसो टायम करता ताका मागीर मनशां मेळना. पूण लकीली न्ही हो बेगीन 1 जाणां न्ही जाल्यार हेंचेर जाली. त्या म्हाका CMाक तूं कळ मारली कित्याक काल उलो मारिल्लो की CM तुकाय बायल आसा आनी तुकाय चली आसा वडिलें. सो आय वॉन्टेड टू गो एंड नॉक दॅट सुलक्षणाज डोर्स एंड टेल your husband whisper in his ears की हे दिस इज समथिंग कॉल्ड प्रायवसी. बायलेची आबरू ती खंयच्या जावं खंयच्या घरात चली आनी आपली बायल आनी एक भयण खंयच्या भावाक आनी खंयच्या घोवाक रेस्पेक्टांक जाय. सो आमकां खंय तरी बरें दिसना. एंड इवन टू विश्वजीत राणे, आय वॉज सपोज टू गिव अ कॉल टू दिव्या राणे बिकॉज हजबंड इज वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट मिनिस्टर. एंड आय टेकन अ कॉल. आयज हांव तांकां बायलांक घेवन वचपा आशिल्लें 4 पूण लकीली 12 म्हाका सकाळी फोन आयलो PSI करिश्माचो. शी सेड आय गॉट सम न्यूज फॉर यू. वेन आर यू कमिंग? आय टोल्ड हर आय एम इन द कोर्ट विथ सम मॅटर एंड मॅडम आय विल कम एट 12:15. And we all went there at around 12:15 and the best part was she gave me this. She said it's done and she said हांव न्हिदूना राती तुका लागून प्रतिमा कित्याक I also know this is something very wrong. It is a criminal offence. So हांवें तिका सांगिल्लें प्लीज put actually section 66 लागता तेजेर that police will take care because you cannot install camera in the washrooms because it's right to privacy तुजी काडटा. But I put this section म्हणटा ते 77 which means it is outraging a woman's modesty. So outraging a woman's modesty section 77 of the Bharatiya Nyay Sanhita BNS which लागू लागला 2023 आसा पळय. आतां तांकां केलें मागीर आमी सगळीं गेलीं पंचनामा करपाक. आमकां PSI जे आपयले विलेज सांकवाल पंचायती कडेन सकयल बेजमेंटात आमी गेलीं. आमी तिका दाखयलें मॅडम पळय लेडीज टॉयलेट तेणी बंद दवरिल्लो लॉक केल्लो आनी फक्त जेंट्स टॉयलेट ओपन दवरिल्लो. आनी सिन्स आय वॉज ऑब्जर्विंग द फास्ट होल डे एंड दीस लेडीज ऑल्सो हॅड टू गो पास युरिन. They all had come with me and they had gone by their own but go to see if a gents toilet we had to use. And the next day this video comes. She was very hurt. When she came with us, when we did the Panchanama, 2 witnesses आमचे. एक म्हणटा तो Peter D'Souza म्हणून तो पंच विटनेस रावला. दुसरो म्हणटा तो लक्ष्मीकांत नायक तो दुसरो पंच विटनेस रावला. सुमार 1.5 वर लागले आमकां पंचनामा करपाक म्हणून आमकां लेट जाला. पंचनामा केलो तेन्ना PSI सगळे रिकॉर्ड करून घेतला, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड केल्या आनी आमकां शॉक म्हणल्यार कितें आमी वॉशरुमाक काल कोणूच वचूना भिवन कोणूच वचूना. कितले जालें तुका बायलांक सोसून रावले मिटिंगाक 4 वरां पूण कोणूच वचूना. That fear is instilled in our mind. Now today we felt something nice. When we went there, PSI took us behind, go to see. ते हे आसता विंडो पेन आसता पळय विंडो हे आसता पळय वयर फाटल्यान थंय न्ही इतली व्हडली लोखणाची न्ही सोरी घातल्या आनी फातर घातल्या आनी ती टायट केल्या. सो इट वॉज डन नो मीन्स ते सरेक तिने तो रिकॉर्डिंग तो हे लायल्लो सपोर्टाक ते इन्स्टॉल केल्लो आसा कॅमेरा आनी सकयल म्हणल्यार टाकी फुटल्या. ते टायल्स टाकीचे टायल्स तो प्रेशर घालून ते बांद ते करपाक वताले ते सगळें रिकॉर्ड केलां. आनी शी हॅज टोल्ड अस वॉट एवर वी हॅव टू गिव वी वील बी फर्निशिंग सर्टिफिकेट. 65 सर्टिफिकेट आसता डावनलोड खंयच्या मिडियाचेर आमकां ते हे मेळ्ळा पळय क्लीप हिने प्रेस घेतिल्लो खंयच्या मिडिया ते आमकां तिने दी म्हणला सरेंडर कर म्हणला. आनी स्क्रीनशॉट्स ऑल्सो हांव इतलेंच मागता सायबर क्रायमा कडेन. सायबर क्रायम CM यू आर द होम मिनिस्टर. सायबर क्रायम तुजें आसा तुज्या खातें तुज्या सकयल आसा तो पोर्टफोलिओ. एक काम कर रे CM प्लीज हो व्हिडिओ हाजे भोवाची इज्जत पळय यांची लज काडपा लागून हेका टार्निश करपा खातीर काल तो व्हिडिओ व्हायरल केला न्ही पयले 25 व्हिडिओ. आय एम टेलिंग रिक्वेस्टिंग द CM व्हेरी हम्बली. First 25 videos were circulated in Goa. It's very easy. Goa is small. This is not Maharashtra or Rajasthan. So कोणे सर्क्युलेट केल्या पहिले 25 ते रोखडे तुमकां IT सेलान तुमगे सायबर हितून मेळटले सोशल मिडियाचेर. ते पहिले 25 जाणांक धरून हाडात ताका पेटयात मागीर कळटलें. आनी म्हाका आतां बाय करिश्मान सांगला PSI दॅट हेचे तिगांयचेर तुजो नारायण नायक रॉक वालीस आनी सुनील गांवस तांकां तिगांयक न्ही दे विल बी अरेस्टिंग देम एंड शी सेड डोंट वरी ताजो मोबायल सीज करतली आनी सगळें कितें आसा तें कायद्यान जातलें म्हणून. आय थिंक सेक्शन 77 आय थिंक देर इज सम इफ यू आर प्रूव्ड गिल्टी आय थिंक इफ आय एम नॉट मिस्टेकन 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट कितें तरी आसता ना. आनी इट इज नॉट दॅट सी हेंच्या फॅमिलीन न्ही आमचेर वायट कांय धरोवप ना. हेंच्या फॅमिलीन इतलेंच चिंतपा जाय तेंच्यो बायल्यो आसा तेणी चिंतपा जाय तेंचे अशें कोणें व्हिडिओ केल्लो इन्स्टॉल केल्लो कॅमेरा आनी तांचे चलयो आसा आनी तांचे असले जगार पडिल्ल्या की जावपाचें. सो दिस इज वी आर नॉट अगेन द पर्टिक्युलर पीपल बट द विंडिक्टिव्ह एंड द विकेड मायंड दॅट पर्सन हॅज ट्रायड टू डू. आनी लास्ट सांगता आफ्टर दॅट Peter D'Souza is here, he'll be addressing you all. Anton Vaz, he is the Kortani MLA. Anton Vaz, तुझको गुस्सा क्यों आता है? तुझे गुस्सा क्यों आता है? हांवें कांयच करूं ना. म्हाका प्रेमानंदान सांगलां तशें 4 दिसान खंय तुका आयला प्रेस हे प्रोटेस्ट आसा म्हूण तूं आयला 4 दिसान तूं आयला. 4 दीस पयलीं तूं ताका प्रॉमिस करूं हांव हे पेपर दिले ते पेपर दिले हे पेपर दिले CM आसा पंचायत मुगे आयकना हें आयकना. सो हांवें तूं कितें म्हणलें बाबा कालो कित्याक राग येयला तुका? हांवें इतलें म्हण तुका जायना मरे तुगे तूं हे इंडिपेंडंट जिखून येवन तुवें सपोर्ट दिल्लो कोणाक BJP
तुवें रोखडोच सपोर्ट दिलो BJP आनी तुजी सगळीं कामां जाता फायन. बट मी पर्सनल कामां सोड तूं, पूण हांव कितें म्हणटा, तुका निवडून हाडिल्लो ह्या लोकांनी, ह्या सांकवाळ लोकांनी, कोर्ताली लोकांनी तांची काम करपाक, तांचे बरोबर रावपाक. हांव म्हणटा तुवें काम जायना जाल्यार हांवें तुका तें सांगिल्लें, दिस इज युअर ड्युटी. तुज्या बायलाची आबरू काडल्या. इट इज नॉट ओन्ली प्रतिमा, तुजी वोटर्स आशिल्ले ते. यू शूड हॅव बीन द फर्स्ट वन एस्टरडे मॉर्निंग टू से चला गो बायलांनी वचया आनी पुलीस स्टेशनात बसया म्हणटा अरेस्ट केल्या बरोबर. तुवें करूं ना, लीप सिंपथी दिनाका. तुका राग आयलो म्हजो, हांव माफी मागता राग आयलो जाल्यार. तूं व्हडलो भाव आसा म्हजो, तूंय आमचो गोंयकार भाव, तूंय म्हजो हें सो रिप्रेझेंटेटीव. तुका MLA म्हणून रिस्पेक्ट करता, बट कम ऑन, डोंट ट्राय टू डू दीस आय वॉशिंग बिजनेस. तूं म्हाका एक सांग, 4 दिसान तूं येता, तूं म्हणटा तुवें काल भाशणां चला, पंचायत मुगे ऐकना, CMA लेटर दिला ऐकना, TCP दिला मुगे लेटर ऐकना, विश्वजीत ऐकना, CM ऐकना, पंचायत ना, तूं कित्याक रावला रे? तूं कर मरे रिजायन. ताची बायल ती उसळटाली काल. कितें उलयत गो तूं, कितें उलयत गो तूं? वेलकम टू लायफ. हांवें म्हणलें बाबा तूं रिजायन कर. हांवें कितें म्हणलां, रिजायन कर आनी प्रेमानंद आनी भुतानी प्रोजेक्टा अगेन्स्ट तूं लोकां भायर राव आनी लोकांक न्याय दी. वी विल सी दॅट हाव यू आर नॉट गेटिंग इलेक्टेड अगेन. पीपल विल गेट यू इलेक्टेड न्हू. पूण ती बायल आयली आनी पळोवपाक गेल्यार तेजी बायल ती ZP करतालीची. बाबा ते आनी 7 दीस नाशिल्लें आनी ते लोकांक सांगपाक भोंवताना आय वॉज आउट ऑफ स्टेशन. असली कामां जाल्यार तुमी आउट ऑफ स्टेशन जाता. तूं ZP आनी तूं लिडर मोबायल मगो तुवें लीड घेवपाची. प्रतिमा नागरी सोडून येवपाक गरज नाशिल्ली. सी ट्रूथ हर्ट्स जाय जाणांक राग येता आसतले, बट आय डोंट हॅव मेडिसीन फॉर जेलसी, इनसेक्युरिटीज एंड ऑल. बट तेणे म्हाका कितें म्हणलें जाणा काल, म्हाका वायट दिसना, व्हेरी हंबल. अगेन तूं मुगे घाल रिजायन जा म्हणटा, तूं जिकोला शी डूइंग दीस टू मी. तूं जिकोलो हांव तुका सांगून सोदिता. हांव तुजी भाशेन न्ही तुगे गोवा कुस्तार जिखपाना. हांव मुगे कापस्तादान जिखतले. प्रतिमा कुतिनो, एडवोकेट प्रतिमा कुतिनो म्हणून जिखतले. तुगे गो ZP आसलोले आनी ती भीक तुका मेळ्ळ्या. तुगे गो मा MLA तुगे गो ZP इलेक्शन येयलें, तुगे गोवान काम तुवें तकलेचेर तें दवरलो छाप आनी तूं तेजी कुस्तार जिखोन येयला. हांव मुगे गोवागे कुस्तार जिखोन येवपाना. विथ द ग्रेस ऑफ ऑलमायटी लॉर्ड एंड द पीपल्स पावर I will be there one day to fight for the cause of goals. But what you have done, I condemn whoever that is, Anton's wife. I condemn this statement. देव बरें करूं.